कितें जातालें पयलीं की खुबशे गोष्टी खातीर लोकांची कंप्लेन येताली की गोवा मेडिकल कॉलेजान आमकां मेडिसीन गावना म्हणून हांवें नवे तरेचो कन्सेप्ट विथ आनी टेंडर फॉर्मेलिटीज बी सगळे करून आमी इन हावस फार्मसी म्हणून टेंडर केल्ली आनी आयज हीच फार्मसी जे KEM हॉस्पिटल आनी दुसरे कडेन तेंचे इतले आउटलेट्स आसा तांकां टेंडर गावले आनी त्या कारणा खातीर इन हावस फार्मसी कन्सेप्ट तुमकां एक्सप्लेन करता. गोंयचे जनतेक आनी गरीब पणजी हॉस्पिटलाक येता रातचो ताका जर सांगलें कितें गावना काय आउट ऑफ स्टॉक आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान मागीर तो एब्सोल्युटली हें जाता डेस्परेट जाता फ्रस्ट्रेट जाता तेजी परिस्थिती बिकट आसता आनी तो ते तितले पयशे हाडिना कारण आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे फ्री म्हणटा. दर दिसाक गोवा मेडिकल कॉलेजान 4 ते 5 लाख रुपया पर्यंत आमचे लोकल सेल्स जाता. हे सगळे लोकल सेल्स आमी ह्या फार्मसीच्या माध्यमांतल्यान आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न करतलो म्हणजे पेशंटाक त्रास जावं न्ही आनी पेशंटाक त्रास जावं न्ही जाल्यार ह्या तरेची एक नवी तरेची कल्पना योजना गोवा मेडिकल हांगा सर्जिकल पासून इम्प्लांट्स पासून सगळे अवेलेबल आसतले. आतां परत क्लॅरिफाय करता दर वर्सा आमी टेंडर काडटा तो टेंडर हा तसोच उरतलो तो टेंडरान बदलना. लोकल परचेसचं डेफिनेशन कितें जें कितें शॉर्टेज आहा जें कितें आमचे कडेन ना जें आमचे फार्मसीन ना तें एनी केस आमी घेताच पूण घेताना लोकांनी भायर कित्याक वयचें ते सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजानूच गावंक जाय आनी 24/7 ही फार्मसी ओपन आसतली. यात्री निवासान बी तांकां एरिया आमी टेंडर केल्लो ते बी तांकां गावतले म्हणजे हांगा एक इन हावस 24/7 स्टेट ऑफ आर्ट क्वॉलिटी ISO सर्टिफायड फार्मसी आमकां उपलब्ध आसतली म्हणजे गोंयचे जनतेक ही फेसिलिटी खूब फायदेशीर जातली. आनी जे कंप्लेन आमी एसेंब्लीन जाय तो चर्चा जाताली आमची की बाबा हो ना इवन डॉक्टरांचे गोश्टी डॉक्टर मुद्दम म्हणून सांगना की रॉड ना काय कितें आहा पूण ते सगळे रॉड पासून इम्प्लांट पासून सर्जिकली जे कितें लागता इम्प्लांट जे कितें लागता ते सगळे ह्या फार्मसीन उपलब्ध जातले. डॉक्टरांक वेगळे तरेन ज्ञान घेवपाक आनी एडिशनल नॉलेज घेवपाक एक वेगळे तरेन आमी कालूच फायल सायन केला की राहुल काकोडकर डॉक्टर जो गोंयचोच ओरिजिनचो आहा तेजो एक प्रपोजल जस्ट ऑन लायन्स ऑफ कार्डियक वी आर इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग काय आय हॅव क्लियर्ड द फायल विल गो टू द मेंबर कमिटी सिमिलर मॉडल फॉर लिव्हर ट्रान्सप्लांट करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहे. आनी त्याच बरोबर डॉक्टर कालूच हांवें सांगलें डॉक्टर अनुपमा बोरकर तिका ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट सुरू करपाक आमी हें करता. हरीश पेशवेचो प्रपोजल ऑलरेडी गेल्ले आसा तो गॅस्ट्रो डिपार्टमेंट चालू करपाक. हे 2-3 गोश्टीचेर म्हाजें लक्ष आहा आनी फुडल्या विकान आमी बर्न्स युनिट आमी इनॉग्रेट करतले. स्टाफींग बी सगळें जाल्लें आसा आनी ह्याच तरी आमकां पावलां फुडें घेवंक जाय. गरीब मनशाक आदार दिसचो सरकारान आदार तेको दिता म्हूण दिवंक जाय. बेश्टे घोशणा आनी भाशणां केली म्हूण जायना. तेका जर रातचो जर तो आयलो गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी जर तेका कोणी डॉक्टरान सांगलें आमकां स्टॉक ना हो शब्द ना स्टॉक केन्नाच येवचो ना ह्यान फुडें ह्या गोवा मेडिकल. सर लास्ट टाइम KTC बस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बहुत सारे लोग घायल हुए थे and they had come to this burns unit. So do you think now burns unit is prepared for? Our burns unit is done extremely well. Is it prepared for? It is prepared for any kind masses of like mass. Yes, of course. How many bedded is about? कितले bedded are total? 6 bedded. 6 beds total. And how many doctors and nurses are appointed? See, MPS workers only what we have taken on at the moment we have taken on contract. This is around 58. 58 nurses are there. 22 nurses. 22 nurses. And unfortunately now and special for these patients. So whatever staff was required as requested by the doctor has already been approved by Honorable Chief Minister Manohar Parrikar. And that already recruitment is over. We'll issue the orders.